जेजून आमचे पासून आपलो जीव दिला, रगत आपले विक्राव मोगमोसो केला, ताच्या मोलीक रक्तान दिला बोगसाणे, ताच्या जिणी मोरणात सर्गीचे जिणे, एक सेक थेंबो तुझ्या रक्ताचो, हजार पृथ्वीक सोडवो दिवचाक तो पुरो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, पवित्र पुस्तकांत जॉना प्रवादीचे जीवन भोव प्रामुख्यता वैसूंचें तसलें जीवन जावन आसा. जॉना प्रवाद्याक सच सांगचें जाल्यार निनेवेगरांनी बचाव जावची आशा नातली, पूण देवाक जॉना प्रवादीच्या मुखांतरच निनेवेगरांनी बचाव जायचे म्हणलें योजन आसलें. त्या देखून आपणाचे उतार तो पळिना जाल्यारय देव ताची पाट सोडिनासतना ताका निनेवेक वसाशें करता आनी ताचे उतार जॉना प्रवादी मुखार निनेवेगराक परगट जायशें करता. आनी लोक जॉना प्रवादीचे उतर आयकतात आनी आपणाचें जिवीत बदलतात. तशेंच आयच्या शुभ वर्तमानांत हेंची घडीत आदार कशे घेवन जेजू आपणाचे संगी आसलेल्या लोकांक पातकी जिणी बदलूंक आनी बरी जिणी जियोंक जाय आसले तसले आपोवणे आम्हा सर्वांक दिता. हेंच जावन आसा आयच्या देवस्तुतेचे सारांश. त्या देखून मोगाच्यानो ह्या पवित्र संस्कारांत भाग घेवचे आमी पातकी जिणी बदलून बरी जिणी जियोंक जाय आसची तसले कृपा ह्या पवित्र बलिदाना वेळी मागून घेवया. तशेंच आज आपणाचो जल्म दिवस आचरण करच्या भाव किरण लोबबाचूत मागूंक आमी उडास दवरया. केल्ल्या पथकांची दुखदर्या देवाकडचे बोगसाने मागया. आमच्या मिसाक तयार जावया. हांव पथकी सोबतेकारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव आसा संता मनान चिंतून तोंडां उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पुस्तकांत संस्कार सगळ्या दूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरीसपरा देवा लागीं विनाधिकारांतून प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पथकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकृत कर, सोमिया काकृत कर, ख्रिस्ता काकृत कर, ख्रिस्ता काकृत कर, सोमिया काकृत कर, सोमिया काकृत कर. प्रार्थया. कनवळ्या बापा आमच्या देवा, तुझ्या पजेचे भक्तीचे हृदयान दीस घाल. भायल्या वस्तूंनी त्याग आनी दंडन करून आनी प्रिती मोगाच्यो कन्यो वाडोवन भितरल्यान आमची काळजां तुज्या सेवेंत अदीक तीर जावं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन.
जॉना प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचा. सर्वेस्पराचे उतार दुसरे पोटी जॉनाक पावले. उठ आनी निनेवेक त्या व्हडा शहराक वच आनी जे सगळे हांव तुका सांगतलो ते त्या शारांच्या निवास्यांक परगट कर. जॉना भायर सरलो आनी सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन निनेवेक गेलो. निनेवे एक व्हड शहर, तांतल्यान सोलून वचूंक 3 दीस लागतले. जॉना शहराक भितर सरलो आनी 1 दीसभर चलत वचून अशें परगट करूंक लागलो. फकत 40 दीस उरल्यात आनी उपरांत निनेवेचो नाश जातलो. निनेवेच्या लोकान देवाचेर विश्वास दवरलो. तांणी एक उपास परगट केलो आनी सगळ्यांनी व्हडांनी तशेंच ल्हानांनी गोणी वस्त्रां पांगरली. ही खबर निनेवेच्या रायाक पावली. तो आपल्या शिंवासनांतावन उठलो आनी आपली वस्त्रां ताणें काडली. गोणी वस्त्रां तो न्हेसलो आनी गोबरांत बसलो. उपरांत ताणें निनेवेंत अशें परगट करूंक लायलें. रायाचे आनी ताच्या अधिकाऱ्यांचे फर्मण हे: मनशां आनी जानवरां, गोरवां आनी बकरे कितेंय कांय जावं आनी उदक पियेना जावं. मनशां तशे मनजाती गोणी वस्त्रां पांगरूं, व्हडल्यान देवाक उलो मारूं. जण एकलो आपली वायट साल आनी आपल्या हाताक लागून आसलेले जुलूम सांडूं. कोण जाणा एखाद्या वेळार देव आपले मन बदलीत आनी आपलो जळतो राग थंड करीत. आनी अशें आमचे नास जावचें ना. देवान तांची प्रतिक्रिया पळयली. तांणी आपले वायट सालीक पाट केली. हें ताणें पळयलें आनी जे विघ्न आपूण तांचेर धाडटलो म्हूण ताणें तांकां परगट केलें ते विघ्ना विशीं ताणें आपलें मन बदलिलें. ताणें तें तांचेर धाडूंक ना. देवाचें उतार हें. देवाचे उपकार. दुखेस्त आनी कालते काळी सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. दुखेस्त आनी कालते काळी सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. काकुळदारा देवा म्हजी काकुळत कर. भोव कनवळ्या देवा म्हजी गुन्यांव पुसून काड. तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या कथांतलो, नितळ कर म्हाका म्हज्या पदकाच्या चिकल्यांतलो. दुखेस्त आनी कालते काळी सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा आनी नव्यान एक दृढ मन म्हजे थंय आसा कर. तुज्या दोळ्या मुखा वयलो म्हाका पयस उडय नाका. तुजो पवित्र आत्मो म्हजे तावन काडून व्हरी नाका. दुखेस्त आनी कालते काळी सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. तुका यज्ञ बलिदानांनी समाधान ना आसल्यार हांव तें भेटयतो. होम बलियो ओपून दिल्यारी तुका नाका. देवाक मानवता तें बलिदान एक कालते काळीज. दुखेस्त आनी कालते काळी सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. दुखेस्त आनी कालते काळी सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरित्राया. आतां तर म्हणटा सर्वेस्पोर, सगळ्या काळजान म्हजेशी पाटी येया, कित्याक हांव सगळोच बळो आनी काकुळदार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरित्राया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. आपले भोंवतणी लोकांचो मोय सोडून वेताना जेजू म्हणा लागलो,
ही संतत नसती संतत ती कुणा मागता निजाय की जॉना प्रवादीच्या कुणा शिवाय दुसरी कुणा तिका मेळची ना जसे जॉना प्रवादी निनेवेकारांक एक कुणा जाल्लो तशें मनशापुती तसलो एक कुणा हे संततेक जट्टेच्या दिसा दक्षिणाची राणी ह्या संतते सवे उबी रावतली आनी ह्या संततेक गुन्यांवकार करतली कित्याक सलमांची जानवायेची उतरां आयकूंक अर्द संवसार पयन करून ती आयिल्ली पूण सलमांव प्रास वर्तो हांगा आसा जट्टेच्या दिसा निनेवेचो लोक ह्या संतते सवे उबो रावतलो आनी तिका गुन्यांवकार करतलो कित्याक जॉनाची शिकोवन आयकून निनेवेकारांनी आपली जिणी बदलली पूण जॉना प्रास वर्तो हांगा आसा देवाचे उतरये वखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त ते मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो रोमांत सान कामिल्लो हाची एक आस्पत्र आसा आनी त्या आस्पत्रेक आमचो एक पाद्र्याप सदांय पिडेस्तांक भेट दिवंक येतालो एक दीस एका कुडांत एक दुखेस्त मनशाक तो पळयता आनी सांगता कसो तूं आसाय भलायकी कशी आसा आनी तो सांगता डॉक्टरान म्हाका 3 दीस मात्र दिल्यात हांव मरच्या तनीर आसा तुका कुमसार जाय गी आनी तो म्हणटा वय कुमसार जाता हांव आनी कुमसाराक पाद्र्या बसलो आनी विचारलें केदाळ तूं कुमसार जालोय तो म्हणटा सोडणे 40 वर्सां आदीं तर तुजी पथकां सांग आनी तो म्हणटा हांवें सक्कड पथकां केल्यान फादर पूण हांवें सोरूंक ना सक्कड पथकां केल्याय फादर परतून तुमी कित्याक म्हाका सवालां विचारतात हांवें सक्कड पथकां केल्यान हांवें सोरूंक ना ज्युसी मारला हिंगे आनी तो म्हणटा वय म्हज्या बायलेक हांवें ज्युसी मारला आनीक बरें कुमसार जावन दुसऱ्या दिसा तो देबादेन जाता मोगाच्या भाव भयणीनो आयच्या मिसाची दोनूय वाचपां आमकां आमचें जिवीत बदलूंक एक नवें जिवीत सुरू करूंक आपणे दितात ही 2 वाचपां आमकां 2 रितींनी ह्या 2 पंगडाचे लोक ते जिणी बदलूंक प्रयत्न करतात एका पंगडाचो लोक पयल्या वाचपांत आमी पळयता निनेवेकार जॉना एक सादो मनीस प्रोफेट जॉना ताका उलोवंक समा कळीत नातलें आनीक तो भिवकुरो मनीस देवान ताका विंचून काडलो ताचे हातेर जावन ताणें विंचून काडलो आनी निनेव्याक धाडलो आनी ताचे निनेव्यांत 3 दिसांचें काम मात्र तांणी फाटीं येवंक आसलें कितें ताणें सांगत जंय तुमी पातकी जिवीत जियेतात खोटेपणान तुमी जियेतात देवाचो विसर तुमकां पडला देखून तुमी तुमचें जिवीत बदली जाय पातक रड जाय आनी नवें जिवीत आदारी जाय म्हण वो एक दीस मात्र तो लोकांक शिकयता एका दिसानच रायाक ही खबर मेळटा आनी राय लोकांक हुकूम दिता सक्कड मनशांनी प्रायजीत करी जाय जिंजवार करी जाय आनीक माथ्याक गोबर घालून तांणी देवाक वळख जाय जिणी बदली जाय न्हयस मनीस मन जातींनी तशेंच करी जाय म्हणून अशें तांचें तें परिवर्तन जालें आनीक देवान तांकां बक्षिलें निनेवे शार बचाव जालें दुसरे वाचपांत आमी पळयता न्हय एक जॉना बरी भिवकुरो मनीस उलोवंक समा कळीत नातलो मनीस बगार हांगासर आसा देवाचो सुपूत जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आयिल्लो
आनी ताणें लोकांक आजापा मारीपात शिकोवणे मारीपात तांचे जिवीत बदलूंक आनीक क्रिस्ताची वळख धरून देवा कडेन राजी जावंक आपणे दिल्लें. पूण लोक जायतो ताचो पटलाव करतालो. प्रत्येक जण जंतील अनभवती लोक ताच्या शिकवणे प्रमाणे जिवंक प्रयत्न करतालो. पूण एका वर्गाचो लोक जुदेव ते आनीकी फाटी आसले. ते विचारतात, तूं आनीकी आमकां एक आजाप करन दाखय, तूं नीज देवाचो पूत म्हूण आमकां शिकय. कित्याक ते विचारतले? कित्याक तांच्या चिंतना प्रमाणे तांच्या समर्थे प्रमाणे जेजू न्हय नाजरेतांत बगार जेरुसलेमान ताणें जल्म जाय आसलें. रायाळ कुटुंबांत ताणें जल्म जाय आसलें. न्हय एक सुताऱ्याचो पूत, न्हय एक कार्पेंटर, बगार रायाचो पूत ताणें जावन जाय आसलें. आनीक ताणें केल्लीं आजापां तांच्या लिस्टी भितर नातल्लीं देखून ते जेजूक सोडवंदार म्हणून स्विकार करूंक तयार नातले. आनीक जेजू सांगता, तुमकां आनी एक आजाप हांव दाखयना. कशें निनेवेचो लोक केदळा तांकां जोना प्रोफेतान वचून पातक रडूंक सांगलें गे आनी ते बदलले गे, तशेंच तुमी तुमची जिवीत बदली जाय. मोगेच्या भाव भयणीनो, आज ही दोगांची उतरां आमी आयकत आसतना आमी विचारूंक जाय, आमी खंयच्या पंगडाचे? जॉनाच्या पंगडाचे गी जेजूच्या पंगडाचे? आमी आयताराचे मिसाक वेता, देवाचे उपदेश आमी पळता, पवित्र पुस्तक आमी वाचता, सदांच आमच्या जिवितांत मागणी आसा, पूण आमच्या जिवितांत बदलाव आसा गी. आमची ल्हान ल्हान पदकां व्हड पदकां आमी वळखून आमचें जिवीत बदलूंक आमी प्रयत्न करता गी. म्हज्याच जिविता भितर, म्हज्या कुटुंबा भितर, म्हज्या शेजारा बोगसाने माया मोगो सोडदोड सेवा असले जिवीत आमचें तें आसा गी. जर तर ना तर आमी जुदेवांच्या पंगडाचे आनीकी देवा जावन चड आशोन आसा. जर तर आमी जॉनाच्या पंगडाचे या करेजमाच्या दिसांनी देवाचें उतर आमकां परतून परतून आपणे दिता आमचें जिवीत बदलूंक, त्या प्रमाणे बदलून आमचें जिवीत नवें करूंक, देवा थंय संबंद वाडोवंक घट करूंक आनी पेल्याची सेवा आनी मोग करूंक आमी शकतले. तसो जेजू आमकां ताच्या कृपेन बरोवन दी. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वपदेदारा देव बापाक मानता तसलें जावन मागात. हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पयस वाग सर्वेस्पर मारून घे. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुज्या महिमेक संपूर्ण
तुज्या महिमेक समर्पंक तुवें आमकां दिल्याय ती देणी आमी तुका भेटयता. सस्नाच्या जिविताचें वखद ती आमकां जावच्याक पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन तूं बदल आनीक जेजूचें मांस आनी रगत जायशें कर. ती आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमचे काळजा उबारोया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दीन वासोया. वय आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधर आनी सस्नाच्या देवा, सहकाणी आनी सतय जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं आमी तुका दिन वासोवंक फावो व कायदो नितीसांनी आमच्या फायद्याचो. नवी करून आमची मनां शुद्ध करून आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या वो नवो काळ सोडून येसो. आमच्यो वंदोन्यो दामोन तुजी साखरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान सत्तेल्या वस्तूंक पावते मोल दिवन सरानांत तसलेल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. Pavitro, 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 del pranzo सर्वेस्पर्तो, सर्गने संसार पदाच्या वैभवान, उन्सर्गित कारचे, सर्वेस्पराची नावे ततकारचे, उन्सर्गित कारचे. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरोन सोसूं वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. त्याच बरी जवान जातस ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सस्तीक कराराची हें रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारावतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सगळ पगटोया. तुझ्या आणि पुनर्जीवन पोणावर मी तुवे आमकां सोडलाय सोमिया. संसाराच्या सोडवंदारा आमची सडवण कर, जय क्रिस्ताचे जय. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत उंडो आनी सोडूनची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितमेचेर विस्तरलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर
तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पजळीक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मरी देवाच्या माये सांगाती बगेवंत धर्मता आनी सवकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपोद्वेदा बापा सबंदनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेजून आमकां शिकयलें तें मागणे परतून आमी सांगता म्हणया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशे नात्रेतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक सुटकी पृथ्वीनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमनुता म्हणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. समियाची शांती आनी समाधान सदांच तुमचे सभे आसूं. तुमचे समय आसूं. माय मोगसो गुर्त जावन एकामेका शांती दिवया. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. मोगाळ भाव भयणीनो हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शिडी संसाराचें पाप करता ती. ह्या शिडीच्या जिवनाक आपयल्ले आमी समेस्त बागी. सम्या तुवें आमचे भितर म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
प्रार्थुया. देवा काकुदरा बापा, तुझ्या संस्कारावरही निरंतरी तू आमकां पोसताय, तांतू आमी आतां वांटो घेतला. ताचे वरवीं सस्ताचें जिवीत आमकां फावो कर म्हण मागता, आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सपदिदा देव, बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचे ताची आशिर्वादां वतो. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. रडून मेल्या आमी समे, आपले मोरी आमकां पळयता. रडया तिच्या सांगाता, जेजू मोकोसान उपकारता. नांदी तुमचे कदे दुखा, दुस्मानचे निंदा करता. कितलोसो कश्टान पडटा, जेजू मोकोसान उपकारता. मोकार पुत्रा सोवे, आमकां बरे आशिर्वाद दी आमकां. बेगीन पुरुषाची कृपेन आमकां आमच्या दुस्मानांतले बापाचे, पिताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.